जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या बापानो आनी भयणीनो बाळूक जेजूच्या भक्तिकानो हांवें सांगिल्ले भाशेन कार्मेल माहेच्या नोवेनाचो 8वो दीस आमी आज करन आसा. फाटल्या 7 दिसांनी विविध ध्येयाखाल नियाळ केल्ले आसात आनी आयचो नियाळाचो विशय जावन आसा मोरी खत नातली औंकवारी, स्पॉटलेस वर्जिन. मोरी खत नातली औंकवार. आनी अशें म्हणटा आसतना ह्या विशयाचेर पुरक जावन एक फेस्त आमच्या मोतीक येता. खंयचें तें? कथावीन औंकवारी. खंयचें तें? व्हडल्यान सांगा. मोरी कथावीन गर्भ संभवलेलें फेस्त आमी संभ्रमता. इमॅक्युलेट कन्सेप्शन. कितें हें फेस्त? कित्या खातीर आमी संभ्रमता? ह्या फेस्ताचो उद्देश कितें? बाबा आनी भयणी, गर्भ संभवच्या सुरवेत हावनूच मोरयेक एका पातकांत हावनू देवान राखल्लें. खंयचें तें पातक? सैंबाचें पातक. ह्या मुळाव्या पातकांत हावनू तशेंच सर्व पातकाच्या कथांत हावनू मोरनाथ हावनी जावंक पुरो इन अ सिंगुलर ॲक्ट ऑफ ग्रेस म्हणटा. सिंगुलर ॲक्ट ऑफ ग्रेस. एक विशेष देणे तें प्रत्येक कुरपाती जावन आसली आनी थोड्यांनी हें पळोवन उद्गारचें आसा. जे कोणाक मोरी पसंद ना तांणी सांगचें आसा, ओ शी वॉज विदाउट सीन, रायट? कितलें बरें न्ही. पातकच ना. कितलें सोंपें तें. दॅट मिन्स परफेक्ट. संपूर्ण आसली ती. आनी आमकां पळया सदां न्हीत त्याच पातकांत लढोवन आसा आमी. पातक करता, पातकांत पातकाची दूख आमकां भोगता, कुमसाराक येता, परत पातकां, परत तें सावां. आनी हें सगळें पळयत आसतना मोरी भागी. तशें जाल्यार आमकां हें जी येत न्ही गे. असलें सावल जायत्यांनी विचारचें आसा. थोड्यांक बेजाराय, थोड्यांक मोसरू, थोड्यांक दुबाव. आनी अशें बाबा आनी भयणी आनी एक सावल अशें आसा. जर तर देवाक मोरये थंय हें करूंक जाल्लें जाल्यार आमचें तें कित्याक नजो? जर देवाक मोरयेक पातका विने जल्म दिवंक जाल्लें आनी बरी जिणी जियोंक जाल्लें जाल्यार म्हाका आनी तुका कित्याक नजो? कित्याक हे कश्ट आमकां? कित्याक त्याच पातकांत आमी लढोवन आसा? कित्याक तिंच तें सावा आमकां दिसान दीस? देखून पवित्र सभा आपल्या शिकवणेंत ह्या धोरणांत ह्या डॉगमा म्हणटा हांव थंयसर सांगता, इन अ सिंगुलर ॲक्ट ऑफ ग्रेस युनिक सिच्युएशन. ते एक जावन आसली परिस्थिती तिचे खातीर मात्र कित्याक देवाचो उद्देश कितें जावन आसलो. जेजून आपल्या पुतान ह्या संवसाराक येजय. संवसाराक येजय जाल्यार मनीस जावन येजय. त्या मनशा सैमान जल्म घेजय जाल्यार एक आवय जाय. आवयच्या पोटांत गर्भ संभोवन मनीस जावन जल्मल्या जेजून आपल्या जिवीत मरणा पुनर्जीवनपणा वरवीं सुटका लाभयजय. तुका आनी म्हाका त्या सर्गी रासांत एक अवकाश करून दिजय. त्या कुडाचे वारेसदार जावंक आमकां भागीदार करूंक जाय. आनी हें काम मोरयेद्वारी देवान संपूर्ण केलां. दॅट्स वाय युनीक. तिचे थंय मात्र तें. आमकां ताची गरज ना. आमकां कितें बाबा आनी भयणी? तुका आनी म्हाका पवित्र पुस्तक सांगता, जर देवान आमकां एका मिसावा खातीर विंचलां, जावं पुरो एक यासक जावन, एक लायक जावन, आवय जावन, बापय जावन, काम तळार कितेंय काम तुमी करता जावं, तें जर तर देवाचें मिसांव खंडीत जावन तें जावचे खातीर, संपूर्ण एक पावचे खातीर देव तुमकां दराळ आशिर्वादांनी भरता. तातूंत कांयच दुबाव ना. आमकांच आमची जिनीस हाका साक्ष जावन आसा. जे मिसांव आमकां दिलां, कितले कसल्यार वणी संपूर्ण एक पावोंक देव आमकां आदार दिता. तर मोरयेची जिनीस सोंपी आसली गाय. जायते दुबाव येता जावंक पुरो, जायतीं सावलां येता जावंक पुरो आमच्या जिणयेंत. इमॅजीन, चिंता बाबा आनी भयणी, मोरी तिच्याच गांवांत आपल्या सैऱ्या दैऱ्या सांगाता, कुटमादारा सांगाता त्या हळ्ळेंत वस्ती करनासली. संपूर्ण मनीस ती जावन आसली, देव न्ही. संपूर्ण मनीस ती आसली. ती कांय तेंते साव आसली. तेची थंय कश्ट आसले. शी वॉज नॉट परफेक्ट. संपूर्ण न्ही ती. संपूर्ण जालें जाल्यार सगळें सोंपी आनी तिचें जिवीत सोंपतें.
शी वॉज नॉट परफेक्ट, शी टू वॉज स्ट्रगलिंग. आनी अशें म्हणटा आसतना तसलें जिवीत जियेत आसतना ती म्हणटा देवान म्हाका आपयलां, देवाची खुशी करचे खातीर हांवें कालती मान घाल्या, जायत सोम्या म्हूण हांवें सांगलां. असलें जिवीत जिये जाय जाल्यार जायते पोटी चिंता बाबा आनी भयणी तुमचोच दाखलो घेया. जर तर तुमी निर्धार घेतात हांव सताच्या वाटेन येतां, हांव नितीच्या वाटेन चलतां, कोणीय कितेंय म्हणून दी हांव लॉन्स दिना, कितेंय जावं म्हाका सत जाय, त्या देखून कितें सामाजीक धोरण आसात, कितें इगर्जमतीचें धोरण आसात त्या वाटेन हांव चलतां म्हूण तुमी निर्धार करन प्रयत्न केला जाल्यार तुमकां कळीत आसा एकसूरपण तें कितें, कितली निराकरणी मेळ्ळ्या म्हूण तुमकां कळीत आसा. आनी हेंच मोरयेच्या जिवितांत ती बगलां. मोरयेच्या जिवितांत ती तिका एकसूरपण बगलां. ती कश्टाली, त्या कुटुंबांत जायतीं जाणां आसलीं, ती तेन्ना पाशार जाता आसतना तिका पळोवन हांसलो लोक आसलो. ती तिचीं धोरणां घेवन चलता आसतना तिका सवाल केल्लो लोक आसलो. जायते पटीन ती ब्लँक जाल्या कोन्ना, कांय कळीत ना, कशें जाप दिवची कळीत ना. खुर्सार म्हजो पूत मरण आसा, कशें जाप दिवची. येदोळ म्हजो सोडवणदार म्हणटालो. जर तर ती संपूर्ण जाल्ली जाल्यार ते कश्ट तिका मेळटले गी बाबा आनी भयणी. त्या मोडलेल्या संवसारांत ते मनीस डिसंट मनीस म्हण आसले, ते मनीस सयत अनितच्या वाटेर चलतना, भागीवन मनीस म्हण आसले, ते सुमीत असताच्या वाटेनी मेटां काडटना तिका तिच्या एकसूरपणान दोसलां जावं पुरो. एकसूरपण एका वाटेन जाल्यार बाबा आनी भयणी धैर्य पळया. हे सगळ्याच्या मदें त्या निती खातीर झुजोंक, देवा खातीर आनी बऱ्या खातीर मेटां काडूंक निर्धार घेवंक तिका आसलें धैर्य पळया बाबा आनी भयणी. वॉट वॉज हर प्रायोरिटी? देवाची खुशी. देवान म्हाका विंचलां, देवान म्हाका नेमी हारला, त्या देखून देवाची हांव खुशी करतां. म्हाका आनी तुका क्रिस्तांवांक हेंच जाय. हांवें चलवतां, तुमीय चलवतात वाचपी. त्या देखून C.S. लुईस म्हणटा, जो कोण वाऱ्या वादळाक फुडकन रावता, ताचे मुखार नीट रावता आनी घट्ट रावंक प्रयत्न करता, ताका कळीत आसा त्या वाऱ्या वादळाची सकत कितें. न्हय कोण न्हिदोवन ताच्या वयल्यान पाशार जावंक प्रयत्न करनासा. त्याच भशेन सैनिकाक कळीत जाता, सैन्य मुखार तावन विरोधी झुजाक येता आसतना जो कोण फुड करन त्या सैन्या विरोध झुजता ताका कळीत जाता हें सैन्य कितलें बळादीक आसा, न्हय कोण लिपोवन फातरायड्यान बसला ताका. आनी मोरयेच्या जिवितांत शी वॉज कंप्लिटली ह्युमन, नॉट लायक जीजस, फुल्ली डिवायन आनी फुल्ली ह्युमन. तें एकसूरपण तिका कळीत आसलें. तर म्हाका आनी तुका कितें लिसांव बाबा आनी भयणी? आमच्या जिवितांत आमी एकसुरे दीस सारल्यात. जायते पटी आमकां बगलां ह्या वाटेन हांव गेलो, नितीन चल्लो, एकसूरपणान आतां कसून आसा ह्याच कारणा खातीर. बरें तें कितें म्हूण केलें आनी त्या देखून आज म्हज्या कुटुंबान म्हाका सांडलां. जायते पटी आमी दुखां गळिल्ल्यान जावंक पुरो. तर आमकां सगळ्यांक तसल्या मनोभावाच्या मनशांक वी हॅव ए फ्रेंड इन मदर मेरी. इश्ट आसा आमकां, त्या मोरयेंतय देख आसा, आमकां त्या मोरयेंतय एक आवय आसा. देखून ती मोरी कितें करता बाबा आनी भयणी? ती तुका आनी म्हाका तिच्या पुता लागीं आपोवन व्हरता आनी सांगता की एक इश्ट जावन हांव तुजे संगी आसा, एक मॉडल, एक आवय जावन तुजे संगी आसा, एक सदांनी तुजे सांगाता आसची आवय ती जाता. ती सांगना की म्हाका पळय हांव जियेल्या, म्हाका कळीत आसात कश्ट ना. ती म्हणटा ना ना, पूत आसा ताचे खातीर हांव आसली. आनी तो ही वॉज द सन, नॉट SON SUN. तो परजळटालो, ताचो परजळ म्हज्या आंगार पडटलो, तो परजळ हांव तुका दिवंक शकली. त्या देखून म्हाका पळया, हांव तुमकां पुता लागीं आपोवन व्हरतां, त्या परजळीक सुर्या तरशी आपोवन व्हरतां. त्या देखून उडास दवरया बाबा आनी भयणी. जेन्ना आमकां एकसूरपण बगता, जावं पुरो आमच्या घरांत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या शेजाऱ्यांत, आमच्या वाड्यांत, आमच्या फेरगजींत, आमच्या समाजांत, तेन्ना आमी उडास दवरया. वी टू हॅव ए फ्रेंड इन मदर मेरी. आमेन.